तो एक 8 फायली घेवन भोंवतालो. तेन्ना ताका विचारलें बाबा तुवें एप्रूव केला तुजी फायल जाली रे एप्रूव. तो म्हणून लागलो अजूनय पासून कांयच जावंक ना एप्रूव न्हू म्हणून आपणाचेर लिगल जावंक ना. पूण मायकलान जे आपणाचें हॉटेल 13 परसोय म्हणून केलां तेजेर आतां अबावट 1 वर्स वा 1.5 वर्स जाले की तेणेन CRZ आपणाचो एप्रुवल घेतलो फ्रॉम NGPDA आनी विदीन CRZ तेणेन आपणाचे स्ट्रक्चर्स रेग्युलरायज केले. आतां हेजे रेग्युलरायज जाता आनी आमी आमचे कुंगटकरांचे कित्याक रेग्युलरायज जायना हो म्हाजो व्हडलो प्रश्न. रेग्युलरायज करता तुमी आपणाक वोट मारात, तुमी आपणाक असेंब्लीक वोट मारात, तुमी आपणाक पंचायतीक वोट मारात, रायट. हे म्हणून केला. ह्या हॉटेलाचें नांव कितें? 13 परसो हॉटेल 13 परसो. सो फर्स्ट सबमिटेड टू सबमिटेड and duly approved by the Goa Coastal Zone Management Authority. आता हे तरी ताणें NOC हाडूंक ना जाल्यार हो प्लॅन आयज इन ऑपरेशन कसो जातलो. आमचे 5 मेंबरान म्हाजे बरोबर आसा तो आनी हांवेनूय CRZाक बरयलां बाबा वेदर दे हॅव गिवन NOC टू गेट दिस प्लॅन्स एप्रूव, वेदर दे हॅव गिवन दे NOC. अजून पासून त्यांचो रिप्लाय येवंक ना. आमी PDA पासून बरयल्ले आसा. आतां ऑफ द रिकॉर्ड्स आमचो 5 मेंबर गेल्लो तो त्या दिसा म्हणलो बाबा तूं आमचे CRZ आय एम रिप्रेझेंटींग द एंटायर CRZ बेल्ट इन माय वॉर्ड, सो आमचे स्ट्रक्चर्स कशे रेग्युलरायज जातले. तो म्हणलो रेग्युलरायज कशें जावंक शकता.